आमच्यो नोकऱ्योय गेल्यात आणि शेताय काबार जाल्यात। पोट भरपाक दुसरो पर्याय नाशिल्ल्यान शेतात भरिल्लो चिखल काढून दियात, तशेंच परत शेता फुलोवपाक मजत करात। दिवचल पिळगांवच्या शेतकारांनी उपजिल्हाधिकाऱ्याक निवेदन भेटायला। शेत जमनी खणवाल्यांक वापरपाक दिवन त्या वेळार लोकांनी नोकऱ्यो मेळयल्यो, पण आता तांचे जॉब गेल्यात। खणी बंद जाल्यात, पण शेताची वाट लागल्या। रिजेक्शनाक लागून पुरावल्यात। ती आसली तशी परत करून दिली जाल्यार निदान शेता रोवून तरी पोट भरतले। पिळगांवकारांनी उत्फर्के मांडल्यात, ऐकात। उद्देश म्हणजे कितें, आमी ह्या शेतां पयलीं आमी कंपनी दिली, तेंची अशी कंपनी दिवंक नासली। जो पयलीं आहा पळय तो पयलीं आमकां कामाक घेतलेले शेतां गेल्या म्हणून। आता आमकां सद्या आमकां जॉब ना काय ना आनी जी तेंच्यांनी माती गेल्ली आहा पळय भितर ती सगळ्यांच्या शेतांनी, म्हाज्याच न्हू, कमीत कमी एक 20-40 लोकांच्या शेतान माती गेल्ली आहा। ती पोंयो आमच्यो आसल्यो पळय त्यो पासून पिड्ड्यार जावन गेल्ले आहा। ते सगळे तेंच्यांनी झाडां बी मारून दिवचे आनी सद्या आमचे खावपाची परिस्थिती काय ना, आमी शेतां तरी करून खाता। वर्साक 2 पीक काडटाले आमी, प्लस आमी रोंपो लायताले थंय। सद्या आमचें सगळें बंद जाल्लें आहा। आमी सगळ्यांक दिवन हें केलें, कलेक्टर मामलेदार पुलीस कंपनी सगळ्यांक दिल्लें। बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी क्लीन करून दिवचें। आनी जर तुमची शेतां तुमकां परत मेळिना जाल्यार मागीर आमी फुडलें कितें तरी विचार करचो पडटलो आमकां न्हू। तो तरी आमी एका ट्रान्सपोर्ट थंयच करून दिवचें ना। कंपनीन शेत घेतलेलें आहा न्हू, पयलीं तेंकां तेन्ना आमकां तेंच्यांनी नुकसान भरपाय पयलीं दिल्ली। आतां 22 वर्सां गेली, तेन्ना तेंच्यांनी आमकां कांय तातूंत दिल्लें ना। तेन्ना आमकां हें कितें भुरग्यांक कामाक आसलें तें सुद्दां तेंच्यांनी काडलें कामाचेर। तेन्ना ही जें कितें डॅम्पिंग आहा न्हू ती शेतांतूय काडची आनी तितून तरी आमी शेताचें पोट भरता। हे तर आमी ती शेताची माती काडून तेंच्यांनी दिवची, म्हणजे शेतां तुमकां शेत निवळ करून दिवचें। आमी तें शेत करून पोटा भरता। तुम्ही शेत आता लायता काय लायना? ना, डॅम्पिंग केल्लें आहा न्हू, आतां सगळं चिखल आहा सगळो। म्हणजे तुमची शेतां सगळी निवळ करून परत तुमकां दिवची। हय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर।